वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? तुझ्या YouTube चॅनल आज किती असते पेपर कम्प्युटर बरेले कितले 3 A+ सगळं भरला ने पोया मागीर ओके. फाल्यां हॉलिडे म्हणजे फाल्यां डायरेक्ट मंडे पेपर तांकां. आता 3 दीस हॉलिडे, फ्रायडे सॅटर्डे संडे मॅथ्स पेपर आसा. बरेले मॅथ्स पेपर मंडे. ओके तो आयज आसा 28 मार्च. ओके आणि थंबनेल पळोवन तुमकां कळ्ळां आसतलें आयज तुमकां एक रेसिपी घेवन येयला पातळ पोळे आई स्टायल. आयज पातळ पोळे करता. खूब दीस जाले करता 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 म्हटलें तूं केन्ना खावंक ना रे कितें तें खंय. हय केन्ना करता 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 म्हटलें म्हटलें आयज करया. आणि आयज थर्सडे आसा. आयज नॉनव्हेज बी कांय ना न्ही तें म्हटलें पातळ पोळे करया म्हटलें आयज. तो कालचे टोमॅटो सार बी सगळें आसा. आतां म्हटलें पातळ पोळे करया. जस्ट आत्तां येयला जस्ट न्हालो आणि ताका सकाळी ब्रेकफास्ट हें केलेलें थालीपीठ. तो अर्दच खावन गेल्लो. हाफ डे एकदम बरें. सो सकाळी थालीपीठ अर्दच खावन गेल्लो. मागीर आतां ताका हें दिलां आमील दिलां नाचण्याचें. सदां दिना आमी केन्ना चुकोन दिता ताका आमी दूद घालून दिलां. तें मातशें पोट पॅक उरता अशें हा मरे दिसना तूं. ओके तो तें पिता. ओके सो रेसिपी स्टार्ट करच्या पयलीं आयज 28 मार्च आयज बर्थडे आहा कोणाचो. ओके तेका पयलीं विश करया मागीर आमी या किचनान रांदपाक पोळे करपाक पातळ पोळे अशें या रे. पिवन जालें विश करूंक जाय. हावकाच पी घाई करनाका. सो आयज आसा 28 मार्च आनी आयज बर्थडे आसा जोविता कोस्टा. ओके जोविता कोस्टा विशिंग यू मेनी 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 हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे. हॅपी बर्थडे म्हण. हॅपी बर्थडे आंटी. विश यू मेनी रिटर्न ऑफ यू डे. ओके तो विशिंग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे अँड मेनी ब्लेसिंग्स टू यू. आणि देवा कडेन मागता तुमचे हेल्थ देवानी बरें करून दवरचे आणि जे की तुमचे विश आहा पळय ते पुराय जावचे. तो हेच देवा कडेन मागता. ओके तो वन्स अगेन विशिंग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे. ऋतुकान कितें बरयला तुका? हॅपी बर्थडे Auntie, and many blessings to you. May God make all your wishes come true. ओके देवाडे मागता तुमचे जे कितें विशीस आहा पळय ते पुराय जावचे आणि मेन हेल्थ न्ही देवान बरें दवरचे. ओके तो हॅपी बर्थडे वन्स अगेन. हॅपी बर्थडे वन्स अगेन. ओके चल या किचनान या पातळ पोळे करपाक. मम्मीन सगळं रेडी करून दवरला. आईची स्टाईल हा पातळ पोळे. ट्विस्ट हा का ट्विस्ट कितें म्हणटा पळय तशें आहा. सिंपलशी पातळ पोळे न्हू हे सामके टेस्टी पातळ पोळे. ओके चल या किचन या. चल तू बस थंयसर. ओके किचन या. मम्मीन सगळें काडून दवरला दाखयत तुमकां. हांव बसला आई हाय म्हण. ही आईची स्टायल हा पातळ पोळे. ओके दाखयत तुमकां. सो हांगासर न्ही हो मेजरमेंट कप हा. हो 1 कप. सो 2 कप न्ही हांवें हांगा तांदूळ न्ही भिजत घातलेले. ओके सो हेका न्ही कितले वर जाले गे म्हणजे कितले वर जावंक जाय एक 4-5 आवर्स जावंक जाय. ओके डॉक्टर तें आसता सोक जाता. हांवें सकाळी 8 सुमार घातलेलें. ओके 8 आतां जाली 12 जाली. एक 4-5 वरां खूब जाली. हें हांवें न्ही रेशन तांदूळ घेतला. ते रेशनाचे मेळटा पळय तांदूळ ते घेतला. बासमती बीन घेवप ना. ओके हे पोळ्याक न्ही बासमती रायस बीन घेवप ना. असले रेशन रायस मेळटा पळय मोठे ते घेवपाचे. सो हांगासर हांवें 2 कप तांदूळ घेतला आनी ताका सोक करपाक दवरलेले आनी हें बरें आतां सोक जाल्लें आसा. ओके तुझे गे आतां फुडें कितें आतां मम्मी सांगतली तुमकां फुडले प्रोसेस. ओके आतां हें उदीक बरें धुवन धुतलें तुवें हें. हय मम्मीन न्ही बरें हें धुवन न्ही सोक करपाक दवरलेलें. आतां हें उदीक काडून उडोवया. तांदूळ न्ही आपल्या मिक्सरान ट्रान्सफर केला मिक्सी जारान ट्रान्सफर केला. आतां तातूंत घालता 1 कप शीत. ओके 1 कप शीत घातला हांगासर. कुक्ड रायस हा कुक्ड रायस. आनी हांगासर घातला 1/3 कप कोकोनट ग्रेट केलेले कोकोनट 1/3 कप घातला. आनी हांगासर एक अर्द कानो घातला हितून. ओके अर्द घालपाचें हा कानो. आतां हें थोडेशें उदक घालून आनी काय न्ही गे हय थोडेशें उदक घालून आमकां हें न्ही फायन पेस्ट करून घेवंक जाय. ओके सो हांगासर मम्मी 1 कप उदक घालता. घाल. ओके मागीर जाल्यार मदीं मदीं तुमी उदीक घालात. ओके कमी पडले जाल्यार उदक घालात आनी फायन पेस्ट करून घेवंक जाय. हय चल. आनी ह्या पोळ्या वांगडा न्ही हांव एक चटणी रेसिपी शेअर करतलें आनी कितें गोडशें करतलें
आणि गोड किती तरी मम्मी शेअर करता खंय नाल्लाचो रोस काढून कितें गोड करता खंय ते पोळ्या वांगडा बुडोवन खावपाक बरें लागता खंय. आणि म्हाका ह्या पोळ्या वांगडा एकूच चटणी आवडटा खावपाक. ह्या पातळ पोळ्या वांगडा न्ही एकूच चटणी आवडटा ते म्हणजे रेड चटणी. आमगे ताका तांबडी चटणी म्हणटा. आनी म्हाका हे पोळ्या वांगडा न्ही म्हाका तेच चटणी जाय. इफ तुमी पुदिना घालून ग्रीन चटणी बीन केलें न्ही म्हाका अजिबात आवडना. इफ तशें इफ पोळ्या वांगडा सपोज ते चटणी केलें न्ही ग्रीन चटणी हांव फक्त एकूच पोळ्या खाता. ह्या पोळ्या वांगडा सपोज तर रेड चटणी केलें न्ही हांव 4 पोळ्या खाता. म्हणजे इतलें बरें जाता त्या पोळ्या वांगडा चटणी. ओके चटणी आणि एक गोड मम्मी गोड कितें तरी पातळ कितें मम्मी शेअर करतले. ओके हांवें 2 ते तुमकां हांव शेअर करता. ट्राय करून पळयात बरें लागता. जे कोणागेर रेशन तांदूळ बिळून नासता पळय तेंच्यांनी कितें करपाचें पीठ मेळटात तांदळाचें पीठ मेळटात. सो तुमी 2 कप तांदळाचें पीठ घेयात. ओके उदक घालून ताका पातळ करात. ओके चड पातळ करनाकात. ओके पोळे जितले जाता पळय पातळ पोळे तितले पातळ करात. आतां सोय आनी शीत आनी कांदो पयलीं मिक्सरान वांटून पेस्ट करून घेयात. आनी ते पेस्ट आहा पळय ते तांदळाचें पीठ तुमी घेतलें पळय तातूंत मिक्स करून पातळ करात. ओके इफ तुमी रायस यूज करना रायस सपोज ना रेशन रायस सपोज ना जाल्यार तुमी तांदळाचें पीठ हाडून करूंक जाता. पयलीं ताका बरें पातळ करून घेयात. मागीर हें वांटून घेयात सोय शीत आनी कांदे ताका मिक्स करात. तशें बी करूंक जाता. कांदे घालून तुमी पातळ पोळे केले न्ही टेस्ट सामको बरें येता. बरें लागता खावपाक. क्रिस्पी अशें भाजले न्ही जाल्यार खावंक बरें लागता. सो कांदो न्ही केन्ना स्कीप करनाकात ते घालात तेतून बरें जाता. ओके सो जाल्लें आसा मम्मीचें वांटून दाखयता तुमकां. सो हांगासर पळयात फायन वांटून जाल्लें आसा. आतां तितून ट्रान्सफर करता एक आयदनान ट्रान्सफर करता. आनी बॅटर न्ही मातशें पातळ आसूंक जाय कित्याक पातळ पोळे न्ही ताका लागून चड दाट करूंक जायना. सो जारान न्ही मातशें थोडेशें उदक घालता. बरें ताका हालोवन न्ही हे घे सो पयलीं न्ही मीठ घाला चवीनुसार घाल. आनी ते उदक घालता बरें ताका मिक्स करून घ्या. आनी अशें पातळ आसूंक जाय. आनीक थोडें उदक घालता. पातळ चड उरल्यार पातळ बरें गे. हय चड पातळ उरल्यार प्रॉब्लेम कांय ना कित्याक ते पातळ पोळेच न्ही तर पातळ जावंक जाय ते. हय हे परफेक्ट आहे दाखयता तुमकां. ओके हें पळयात अशें फ्लोईंग कन्सिस्टन्सी आसूंक जाय. चड दाट ना हें पातळ आसा. सो हें जाल्लें आसा न्ही गे. आतां आमी चटणी करया. ओके चटणी दाखयता तुमकां रेसिपी. ओके हें जाल्लें आसा हें मागीर आमी फ्राय करया. ओके पातळ पोळ्याची बॅटर रेडी आसा हांगासर. आतां तुमकां दाखयता तांबडी चटणी. सो आतां आमी करया तांबडी चटणी पोळ्या वांगडा. सो हांगासर न्ही एक कितले कप घे 1 कप. हय 1 कप हांगासर ग्रेटेड कोकोनट घेतला. आनी हांगा घेतला बेडगी मिरची. सो 4 घेतला हांगा बेडगी मिरची. 6 लसूण घेतला. आनी आमटाण घेतला पळय इतलेशेच आमटाण घेतला. आनी मीठ घेतला चवीनुसार. आनी कितें घालता आनी कांय ना. चड तांबडे जाय जाल्यार तुमकां हे एक्ची परफेक्ट आहा न्ही गे 1 कपाक. तुमकां जाय जाल्यार मम्मी म्हणटा 1 काडटा म्हणटा ती काडू 1 काड कित्याक चड तांबडे जावपा नाका आमकां चटणी. 3 खूब जाले. 1 कपाक कोकोनटाक 3 चिलीज खूब जाले. आतां करया आमी चटणी. हांवें कोकोनट न्ही जारान ट्रान्सफर केला. आतां घालता हेतून सुकी मिरसांगो. हांवें हांगा मम्मी पप्पाली फक्त 3च पुरो खंय न्ही गे. 2 बी घातला आतां म्हणटा ती पण 3 पुरो न्ही. ओके आतां घालया आमटाण. पळय इतलेशें आमटाण घेतला. आनी मीठ घालता चवीनुसार. उदक घालता थोडेशें. लसूण मागीर घालतलें हां. पयलीं खंय हें वांटून घेवंक जाय खंय मागीर लसूण घालया. सो हांगासर 1-2 व्हडलो चमचा उदक घालता. पयलीं हें वांटून घेता लसूण मागीर घालता. सो हांगासर पळयात हें वांटून जाल्लें आसा. तातूंत घालता लसूण. लसूण न्ही घालच्या पयलीं न्ही अशें क्रश करून घालता नाजाल्यार तें वाटना मागीर तें पेस्ट फायन पेस्ट जायना. मातशें एका न्ही धाडून घेतला. सो परत एकदां न्ही आमी मिक्सरान ताका फिरोवन घेवया. सो
सो हांगासर पळयात चटणी रेडी आसा. जे आमी सुके आमी वांटून घेतले चटणी ते आनी जारान न्ही मसालो लायले तितून हांवें थोडेशें उदक घालून न्ही ताका मातशें हालोवन न्ही घातला. सो हे चटणी न्ही चड दाटू करूंक जायना चड पातळूय करूंक जायना. ओके हें परफेक्ट आहा. इफ तुमकां मातशें पातळ जाय आतां हें दाट आहा हें आमकां सारकें आहा पुरो. इफ तुमकां आनीक पातळ जाय जाल्यार थोडेशें उदक एड करात. ओके हें पळयात हांगा रेड चटणी रेडी. आता आमी करया नाल्लाचो रोस. पोळ्यां बुडून खावपाक न्ही एक नाल्लाचो रोस करया आमी. सो हांगासर 1 कप कोकोनट घेतला ग्रेड करून. हांगा घेतला 1 कप मातशें थोडें कमी गोड घेतला. ओके 1 कपाचें मातशें कमी आसा हें गोड. आनी हांगासर घेतला इलायची. हांगा एक 2-3 न्ही इलायची न्ही ताका सोलून घेतला. आतां हें आमकां मिक्सरान घालून उदक घालून वांटून घेवंक जाय. हें दाखयता तुमकां कशें तें. ओके 1 मिनट. आतां हें कोकोनट आहा पळय मिक्सरान जारान ट्रान्सफर करया. थोडेशें उदक घालता एक 1/3 कप. इलायची घालता. सो पयलीं हें वांटून घेवंक जाय म्हणटा मम्मी मागीर गोड घालपाचें. सो पयलीं हें वांटून घेवया. सो हांगासर पळयात वांटून जाल्लें आसा. आतां ताका आनी एक आयदनान ट्रान्सफर केला. आतां गोड घालता. सो आतां हितून गोड घालता आनी मातशें ताका न्ही फिरोवन घेता. न्ही आनी कितें एड करूंक जाय कांय ना. थोडेशें उदक घालता आनी ताका आतां बरें वांटून घेवया. सो हांगासर पळयात गोड वांटून जाल्लें आसा. आतां तितून ट्रान्सफर करया. थोडेशें उदक घातलें हितून. बरें ताका मिक्स करून घे आनी पातळ कर कमी आनी ना थोडेशें पातळ कर. चड पातळ करनाका आतां कित्याक पोळ्याक वांगडा बुडोवन खावंक जाय बरें लागता. सारकें आसा. तो हें पळया हें परफेक्ट आसा नाल्लाचो रोस. हें पोळ्या वांगडा खावपाक एकदम बरें लागता. ओके पळय आतां थोडें गोड आसा तें मागीर मेल्ट जातलें. ओके तो हें रेडी. चला आतां करुया आमी पातळ पोळे. ओके कायल दवरला गॅसीर आनी आयज थर्सडे न्ही कालचें दाळ आसा टोमॅटो सार केल्ले काल. सो आयज हांव फक्त पातळ पोळे खावन बसतलें. आनी सकाळीं हांव गेलें न्ही ड्रायव्हिंग क्लासीक येताना थंयसर भायर न्ही गेटीच्या भायर आमच्या कॉलेजीच्या गेटीच्या भायर तेवटेन फ्रुट्स बसलेले. फ्रुट्स बरें फ्रेश सामक्या ग्रेप्स एप्पल मागीर गवा पेरू घेवन येयला हांव. सो आनी आयज नॉनवेज बी खायना न्ही आनी सदांच दाळ जेवन जेवन न्ही वाज येयला आमकां. सो तांकां आसा टोमॅटो सार बी. सो फ्रुट्स आहा न्ही फ्रुट्स हाडला ते बी खावया म्हणलें. दाखय तुमकां फ्रेश च्या एक सुद्दां पिड्ड्यार ना सगळें बरें आहा ताज्जें आहा. आनी हें हाडलें हांवें चिकू हाडलें. चिकू आनी हें गवा पेरू हें पळय. सो जालें आयचें काम. सो पोळे बिळे घातले मागीर थोडेशें फ्रूट कायल दवरला तापपाक. सो पयलीं न्ही म्हाका पातळ पोळे कायलीर म्हणजे तवाचेर घालपाक जायना रे पातळ पोळे. जे हें आसता पळय डोसा उडद दाळ बी घालून करता पळय तें म्हाका इजी जातालें करपाक. हें पातळ न्ही घालपाक ताका एक हें आसता ट्रीक आसता सारकें घालूंक जाय. पयलीं म्हाका कळनालें. सो मागीर मागीर शिकोवन 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 आतां कळटा म्हाका घालपाक. हें पळया टेस्ट करून पळयात मीठ बीठ कमी आसल्यार थोडें मीठ घाला. सारकें आमी हें दाखय सारकें आहा. कांदो घातल्यान एक वेगळो टेस्ट येता बरें लागता. तापलें गे राव तापलें अशें घालूंक जाय. मागीर ताका अशें फिरोवंक जाय. जितलें पातळ काय तितलें बरें म्हण ताका म्हणटा पातळ पोळे. अशें घालूंक जाय. सो हें धांपोवन न्ही जस्ट 1 मिनटां कूक करूंक जाय. आनी हेका न्ही तेल बी घालूंक जाय म्हणना न्ही गे. आं जाय जाल्यार घालूंक जाय ना जाल्यार ना. पूण सामकें ऑयल फ्री हें पोळे. तेल जाय म्हणना पूण तुजें कायल मात बरें आसूंक जाय. आमी खूब असले कायल हाडलेले पण तेणी पोळे घातले न्ही उठत नासले. तो स्पेशली हांवें हें कायल हाडला नॉनस्टीक. हितून न्ही पोळे बरें जाता. खंयचे ओके जर मम्मी म्हणटा आनी एक थोडेशें उदक घालता. हें दवलो आहा पळय तितलें कित्याक मातशें तें दाट जाता खंय. सो म्हाका दिसता 1/3 कप न्ही मम्मीन उदक घातलां. जितलें पातळ तितलें बरें. ओके सो काडटा हें घे
आणि जेन्ना तुम्ही फ्राय करता मातशें कुरकुरीत फ्राय करून जाय खावंक न्ही एकदम बरें लागता. हें पळय जालें. हें पळय आनी ताका टर्न बीन करप ना. ओके धांपोवन दवरप तें मागीर बरें शिजता म्हणजे कूक जाता. हें पळय हें जाल्लें आसा. परत घालता. हें परफेक्ट न्ही हें. हय जाल्यार तेल घातलें जाता तशें कांय ना. जाल्यार घालप ना जाल्यार ना. पलटी कर कर. तुमकां जाय जाल्यार पलटी करून मातशें फ्राय करूं शकता तशें कांय ना. पूण ऑलरेडी कूक जाता तें. ओके पूण आनी पलटी करना काय हें कर. सो आतां न्ही हांव करता. मम्मी सांगलें तूं वच हांव करता म्हटलें. तितलें जमना म्हाका हें पळय आतां मातशें जालें. येस बरें जाल्लें आसा. आनी हे कायली न्ही फक्त आमी पोळेच करता. उडदाचे पोळे नाजाल्यार हें पातळ पोळे आनी कांयच चपाती बी कांयच करना हे कायलीन. नाजाल्यार रोखडी पिड्ड्यार जाता मागीर. सो ऋत्वीक बसला हांव जेवपाक. आज शीत ना ताका पातळ पोळे जाय खंय. बरें ऋत्वीक बरें हा. आनी कितें म्हणटा आनी काय चटणी नाका. चटणी ताका तीख लागता न्ही. ओके ते हांव प्लेटीर वयर दवर बडोवन खा. ओके तू चला जेवया. शिव गेलो बेगिना जेवण. ऋतू जेयलो. आतां हांव आनी मम्मी जेयता. पातळ पोळे बेस्ट जाला. हा मम्मी की बडटा. आयज भाजी बिजी काय करूं ना. शिवाची बडबड स्टार्ट. भाजी करूं ना हें करूं ना म्हणजे पापड हाडला आनी वडी भाजला आई. हें न्ही हांगासून हाडलेले बागेदारासून वडी बरें आहा. पण ते खूब घट्ट आहा न्ही गे. क्रिस्पी आहा कुरकुरीत आहा. पण शिव न्ही घट्ट बी आसता न्ही खायना. हांव आयलो वच वच बरें आहा. पण खूब घट्ट आहा टेस्टी आहा. शिवाचे दात पयलीं हें जाला तो आनी खायना इतलें घट्ट. ओके दाखयता तुमकां आयचे घालता. दात पडटा तुजे तेव्हा दाखयता तुमकां थाली. पळयात हांगा आसा वडी फ्राय केला. पापड चटणी आनी रोस केला. आनी हांगा आसा पातळ पोळे. खावूंक सांगता तुमकां पातळ पोळे पळय कितले बरें जाला. हे चटणी वांगडा न्ही एकदम बरें लागता. ओके खावूंक सांगता. आयज न्ही सगळें जेवण आहा पळय ऑयल फ्री. फक्त वडी आनी पापड सोडून सगळें ऑयल फ्री आहा. आनी म्हाका पातळ पोळे आहा पळय हेच चटणी वांगडा खावंक बरें लागता. आनी खंयची चटणी मम्मी करनाका म्हणटा हेच कर म्हणटा. चटणी तुमी ट्राय करात बरें लागता. तांबडी चटणी आयज बेस्ट जेवण. आयजची जेयना हांव जालें म्हाजें जेवण बेस्ट जाला. आनी तो रोस केला पळय रोस तुमी ट्राय करात. रोसान बुडोवन खावपाक बरें लागता. पण म्हाका चडशी तांबडी चटणीच आवडटा. आनी कितें म्हणून खाता गे ते पुरणपोळी करता पळय त्याचे तुमी हे रोस करूं शकता. पुरणपोळी वांगडा बुडोवन खावंक हें बरें लागता. आतां याद येयलें म्हाका. ओके बेस्ट जेवण. ओके जेयता. आनी एक कोणाचो बड्डे आहा म्हाका आतां जस्ट आतां मेळ्ळें मॅसेज मागीर ताका विश करता हांव. ओके आनी थोड्यांचें नांव घेतलें हांव आयज. ओके चला तुमकां मागीर मेळटा. आई बरें जाला पातळ पोळे. आईची रेसिपी ते आई खावंक खबर आहा न्ही गे. बरें जाला. ऋतिकाक थारो ना फ्रुट्स दिया सर. आज शी जेवना तो पातळ पोळे खालो आनी बसला. स्कुलांतून आयलो तेन्ना ताणें हें पिलें न्ही आंबील. तो आज शी जेवना आयज पोट पॅक खा न्हू रे. ते चिकू खा. तो आयला आमी व्हिडिओ एंड करपाक. सो दनपारांनी जेवन न्ही काय व्हिडिओ करूं ना हांवें. स्टडीज घेतले ऑन इतलो मागीर फाल्यां एग्जाम डायरेक्ट ताका आतां मंडे पेपर. कसलो व्हिडिओ फोटो काडटा आमी स्कुलान. स्कुलान फोटो काडटा जालें न्ही आतां स्कूल सोंपता न्ही. हय
बरो हिरो जावन बस आं. ओके सो आज तुमकां वचून सांगलेलें न्ही आयज कोणाचो बर्थडे आहा विसरलें हांव नांव घेवपाक. ओके सो नांव आसा शार्वणी साळगांवकर. ओके सो विशिंग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे. Wish you many return of your day. ओके तो गॉड ब्लेस यू श्रावणी. ओके तू देवान तुझे हेल्थ बरें दवरचे आनी जे तुजे विश आहा पळय ते देवान पुराय करचे. ओके सो आयचो डे आहा पळय बरें एन्जॉय करात. ओके आयकता यो हां हॅपी बर्थडे म्हण श्रावणीक. आनी एक सकाळी एक आसलेलें सकाळी नासलेलो तो हॅपी बर्थडे म्हण यो हॅपी बर्थडे श्रावणी. आयलो कॉल बिलो असं करून कॅमेरा ब्लूच न्हू आमी तिघ जाण ब्लू शार हॅपी बर्थडे शार्वणी. सो आनीक आसा हॅपी बर्थडे म्हणतो. सो आनीक सकाळी तुमकां विश केला हांवें ताका जोविता म्हणून. सो विश कर जोविताक. हॅपी बर्थडे जोविता. ओके सो आयज दोग जाणांचो बर्थडे जोविता आनी शार्वणी. ओके सो आनी शिवता सायडीन ते कार्ड कशें केला पळय ते शिवतान केला तुमकां बरें हॅपी बर्थडे बरयला आनी बरें नांव बरयला तुमचें. ओके सो हॅपी बर्थडे वन्स अगेन. सो तो आयज थोड्यांच्या नांव घेता खूब दिसांनी नांव घेवंक ना न्ही ताका लागून. हां ओके रित्विकी सांगता काय तुमकां बर्थडे रा पयलीं म्हण मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स of your day and many blessings to you. May God make all your wishes come true. ओके आता नांवां घेता. ओके तो फर्स्ट नांव आसा वलिना काब्राल, रोशनी बांदोडकर, अंकिता रायकर, जे ब्रंट अशें नांव आसा. जे ब्रंट BRUNT ब्रंट. नेक्स्ट आसा रुएला जोविटा रॉड्रिगीस, मेल्ड्रिक डायस, मानवी वारकर असो दिसना तूं, हेमलता नार्वेकर, फ्लोरेन्स नोरोना, विजयंती म्हापसेकर, आशा फर्नांडीस, डॉना बरेल आणि सोनम मोना. आनी कोणाचें नांव बीन घेवना आनी घेता नेक्स्ट टायम. ओके सो आतां इतलें घेतलां हांवें. ओके सो बरें बरें कमेंट करात असोच आमकां सपोर्ट करात. आनी तुमचे न्ही आमकां कमेंट वाचून न्ही खूब बरें दिसता जिवाक बरी दिसता कमेंट वाचपाक आहे का न्ही. व्ह्यूज आमकां इम्पॉर्टंट ना तुमी इतलो टायम काडून आमकां कमेंट करता आनी ते बरयता पळय तेच व्हडलें. ओके सो चला आयचो ब्लॉग हांव हांगाच एंड करता. ओके तो 11 आली आत्तां जस्ट स्टार्ट केला हांवें जे एग्जाम न्ही ताका लागून स्टडीज सोंपाच ना स्टडीज. आनी मॅथ्स तो कितें जाता खबर आहा एडिशन सबट्रॅक्शन सपोज ताका मिक्स घातलें न्ही फर्स्ट कितें आहा एडिशन न्ही सगळें एडिशन करता. तो पळयात ना बाबा सायन पळयात ना खंय एडिशन आहा खंय सबट्रॅक्शन आहा अशेंच ताजे मार्क्स वयतले एग्जामीक. सो तोच प्रॉब्लेम न्ही हेच प्रॉब्लेम पळयना खंयची सायन आसा कितें आसा काय पळयना लागलो गाडी स्टार्ट सगळें प्लस करून दवरता. ताका लागून मातसो टायम जाला आयज. तो आनी 2 दीस हॉलिडे आसा टेन्शन ना पण तरी पूण जितले कमीत ते कितले हॉलिडे पडू कमीत ते आमकां. ओके सो फाल्यां आनी घालतलो ताका हांव पळोवया. ओके चला ब्लॉग हांव हांगाच एंड करता. व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करात शेअर करात आनी म्हज्या चॅनलाक सबस्क्रायब करात. तो मेळया नेक्स्ट व्हिडिओन. टील देन बाय टेक केअर.